थोड्या वर्षा पयलीं there was a thought of formation of electoral college. And either electoral college जर फॉर्म केली जाल्यार except ग्राम पंचायत level where we can have the direct election, rest all the steps, all the election or elected people can be elected by indirect method. That would mean yes. In some cases may not be enough. Sunday. Electoral college will elect the MLAs or MPs or in that case. Electoral college म्हणजे तुम्ही basically सांगतात की I don't know what is electoral college. What is the concept of electoral college is that some representatives of voters. Not all the voters. Yeah, for example. So you are basically reducing the number of voters. Electoral college मध्ये जसे आमची president आम्ही elect पे करतात ते concept electoral college ती. So if 4 lakh voters are there in one constituency, not in Goa, in the rest of the part of the country, now all 4 lakhs need not come for recalling him. So for recalling him, certain electoral college, this one is required, where they can. So more or less what I'm saying is coming to a particular number of people. No. The only thing is that you are restricting it to voters, and he is restricting it to party workers. You are restricting it to party workers. Party he members. is restricting it to select number of voters. Yes. Who is part of electoral college. For example, how a judge is removed. म्हणजे इम्पिचमेंट रायट टू रिकॉल आमच्या देशा भितर सद्याक आसा तो छत्तीसगड भितर तांचो नगरपालिका ल्हान लेवलाची आसा नगरपालिका फक्त रेमोल ऑफ प्रेसिडेंट इतल्या खातीर आसा म्हणजे जर तर एक 2/3 पे काउन्सिलर आसात तांकां दिसलें की आनी रिजन्स आसात कसो ताका रिकॉल करपा जाता म्हणटो त्या रिजना तर तांकां तर तो सापडलो तर एक 2/3 काउन्सिलर एक म्हणजे एप्लिकेशन दिवपाक शकता ते एप्लिकेशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराक दिवपाक जाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ते एग्जामीन करतलो पण ताका प्रोसिजर आसा मागीर तातूंत भितर तुमी एखादी पॉलिटिकल इंटरफरन्स आसा म्हणत पण वेगळे प्रोसिजर एक आसा म्हणजे सद्या एक ती सुरू केला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मागीर ते एग्जामीन करून ते दुसरी पार्टीक ऑपॉर्च्युनिटी दिवन तो तेजेर डिसिजन दिता ते गव्हर्मेंट तर एप्रूव तर केले स्टेट एवे मागीर रिकॉला खातीर रिकॉल इलेक्शना खातीर ते स्टेट इलेक्शन कमिशन राज वेंचणूक आयुक्ता म्हऱ्यान वता आनी तो ते इलेक्शन घेता ते वॉर्डा भितर आनीक मागीर तो परती इलेक्शन घेता फॉर न्यू वोटींग पूण अशें दिसून आयलां की हे 3 कडेन जाल्लें छत्तीसगड 3 फाटी म्हाका दिसता 2 फाटी तोच परतो दिसून आयलो. No, he should be bad. He should be bad, man. No. Again, you are not respecting the right of the voter. That is what I'm saying by irresponsible voter. You see, this is what is happening. Recalling जे आसा ते सुरवातीक सांगला it involves refilling. Therefore, that important point of. आणि एकडे कितें जालें तो डिफिटेड कॅन्डिडेट पळय आशिल्लो ताणें तो मुवमेंट तयार केलो रिकॉला खातीर. ते पसून आतां विचार करतात हे दवरपाचें केन्ना काय म्हणून हे ल्हान लेवलाचेर जालें. राधारावान जो मुद्दो मांडला तो मुद्दो अशे तरेचो आसा की एक म्हणजे कॅन्डिडेट सिलेक्ट करतना इट इज नॉट हायकमांड और इट इज नॉट दिस इवन स्टेट लेवल कमिटी बट दी वर्कर्स ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी members of the party from पार्टी वर्कर्स ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी तांणी मिळून प्रॉब्लेम म्हणजे तांणी मिळून कॅन्डिडेट सिलेक्ट करतात. सो यू आर बेसिकली सेइंग दॅट हे प्रॉब्लेम्स तयार जाल्यात बिकॉज दी कॅन्डिडेट्स आर इम्पोज्ड ऑन वर्कर्स ऑल्सो. I would not say that they are necessarily like that, but one of the reasons is candidates are imposed without the party members having any say. That much we all know. Okay, no, that is one thing. ताजी परस हांव म्हणटा शें की आमी कितें म्हणटा भ्रष्टाचार झिरो टॉलरन्स फॉर करप्शन म्हणटा न्ही ते भशेन पॉलिटिकल पार्टीज राजकीय पक्ष सगळे राजकीय पक्षांक झिरो टॉलरन्स टू मिनिमम नितिमत्ता पासून आयल्या म्हणजे मिनिमम मोरल्स पासून पाळपानात. आमकां जाय ते आमी सिलेक्ट करतले आजोर ते फ्रॉम द टॉप अशें म्हणना हांव फ्रॉम द बॉटम टॉप वता ते मागीर टॉपान डिसिजन घेतल्या पासून जाता पूण जर तर आमी मिनिमम पासून मोरल्स मिनिमम एथिक्स जर पाळची नात देन नोबडी कॅन सेव अस. द रियल प्रॉब्लेम इज दॅट. फक्त responsibility of the voter. Irrespective of what the law is, you see, a law is only as good as the voter makes it. परिस्थिती पासून आमचे मतदान कितले टक्केवारी जाता एवरेज तर धरली आमची सगळी असेंब्ली इलेक्शनां गोंयचीच न्ही बाकीची स्टेटीची पासून तर टक्केवारी जाता एक 58% बी जाता चडशी केन्ना एक 60 जायत केन्नाय 45 जायत एक 58 अशी एवरेज जाता इतली वर्सांची काडली जाल्यार म्हणजे जर तर आनीक 30% जर मतदान तर वाडलें तर थिंग्स कॅन चेंज. म्हणजे आमचे आतां आसा रिफॉर्म हाडपाक रिकॉल कर रिजेक्ट कर त्या खातीर हांव फॅशनेबल प्रोडक्ट म्हणटा हे नवी प्रोडक्ट आमकां दिसता हे बरी म्हणून म्हणजे कळ्ळें तुका हो फेस पावडर बरो
हो स्प्रे बरो, आज ते स्प्रे वायट, आज ते स्प्रे जर सारके उजार तर केले तर एक इलेक्टोरल रिफॉर्म जावपाक शकता. आमदार किंवा खासदार निवडून येयल्यानंतर आपण 5 वर्सांक उरलो आपल्याक कोणूच कांय करूं शकना. ही जी संकल्पना आसा, ही कल्पना आसा ती जर दूर करतलो जाल्यार टेन्युअर समज रेड्यूस जर केलो जाल्यार असेंब्ली टेन्युअर फॉर एक्झाम्पल 5 वर्सां आसा किंवा पार्लमेंटाचं 5 वर्सां आणि सब्जेक्ट वायज गियर वायज त्याचा परफॉर्मन्स जज करचो. वट तिमले बाबेट सजेस्टेड की ताका परफॉर्मन्स करपा खातीर एक तिल्लो वेळ दियात. 2 वर्सां नंतर मागीर डिसायड करचे. 5 वर्सां तो बेसिकली असो चिंततलो की आपल्यान 2 वर्सांत जाय तें करपा जाता, मागीर मुखाल्ल्यान तें मॅनेज करया. पण ताका चेकमेट करतना त्याचो जो पार्टी जो मॅनिफेस्टो आशिल्लो त्या पार्टीच्या मॅनिफेस्टो प्रमाणे तो असेंब्लीन किंवा पार्लमेंटात काम करता काय ना हें जज करपाचें. आनी तेजे नंतर मागीर हो विशय जो आसा की बाबा ताका रिकॉलिंग कर काय ना कर. ना बाबूसाहेब एक गजाल आसा जंय राजाराव म्हणटा की वोटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी कितें यू आर टॉकिंग अबाउट पार्टी मॅनिफेस्टो. पार्टी मॅनिफेस्टो पळोवन कितली वोटर्स वोट दितात त्याच आमचे दुर्दैव न्ही. So again the question comes to what Timle is saying or what Radharav is saying, that are we voting in a responsible manner? No, voter is not responsible आणि ताका लागून कॅन्डिडेटाक तुम्ही दोषी धरतात. What is it? आमची इलेक्शनां पार्टी मॅनिफेस्टो घेवन मतदारां म्हऱ्यांक नाल्यार इवन पार्टी वर्करां म्हऱ्यांक कोण वता, कोण वचना न्ही. पण इलेक्शन जेन्ना कॅम्पेनींग पळय चलना एक मॅनिफेस्टोचो शब्द खंयचोय कॅन्डिडेट खंयचोय पार्टीचो उलयता, आयदर उलयता धर्माचेर न्ही ना जाल्यार उलयता आनी कितें एक डेव्हलपमेंट म्हणजे एक ताजेर. पार्टी मॅनिफेस्टोचेर कोणी उलयन न्ही तसो. सो पार्टी मॅनिफेस्टो कोणाक खबर नासता. No, you're saying something because what या गजालीचेर एकच गजाल की जनरली आता आमी जर्नलिस्ट म्हणून पळयतात जाल्यार हातूंत भितर इलेक्शन डिक्लेअर जावच्या पयलींच्यान प्रचार सुरू जाता सगळे तरेचो. ताजे नंतर मागीर कॅन्डिडेट सिलेक्ट जाता, ताजे नंतर मागीर पोस्टर्स प्रिंट जातात, बॅनर्स प्रिंट जातात, सगळें कितें जाता आनी सगळ्यांत लास्ट मागीर तांकां याद जाता एक गजाल उरली म्हणून जी एक 8-10 दीस आसतना ते करतात एंड दॅट इज पार्टी मॅनिफेस्टो. सो पार्टी मॅनिफेस्टो पळोवन वोटींग करपाचें हीच गजाल जायना जाल्यार why are you blaming the candidate and why are you holding responsible that candidate? See, Sandesh, तुम्ही ताका हें करपाचें आनी ताका रिकॉल करपाचें ताका हें करपाचें. Sandesh, what happens no from the finally every party wants to win the elections they want maximum MLAs in the house. So the criteria for selection is what is now generally and wrongly called winnability, because there is no such term as winnability. But it doesn't matter, nothing else matters. Every party decides that the worst rogue they will field so long as there is a chance to win. Now this is happening because our system also is designed in such a way that whoever gets one vote more than the next fellow becomes MLA. Now these are all flaws which need to be corrected. So one way of changing this pattern would be, as I have said, by giving the members of the party the right to decide who the candidate is. Now alternately, if you have noticed, now once elections come, everyone seeks ticket of various parties, man. No one has any commitment to manifesto. I know so many fellows who are just waiting to contest on any party which gives them a ticket, which is a stronger party. Now this sort of thing can be stopped by the procedure which I have said. Every member must be necessarily registered with the party and the election commission. No, and you must be a member for minimum years of that party to be eligible to vote or contest for that party. Otherwise, what is happening? There are rebel candidates. I ask for Congress ticket. You ask for BJP ticket. Basically, what your EGDP does. Yes. That EGDP cannot. तुमची चढ ते पाशिल्ल्याक ticket दिना. Yes. तुम्ही ताका ticket दिला ना म्हणटकर मागीर तुम्ही दिता. No. I explain. That is precisely what I am coming to. Sandesh, what happens is, what I am precisely coming to that. You see what happens, as I have said, every political party, you give a candidate who is most likely to win. I have contested twice. I don't think there are too many people who will question my ability to represent in the House or my performance in the previous assembly. Yes. There are not too many who question. Why don't I get elected? Party gave me a ticket. Party gave Matani a ticket. Anaklet contested. We never got elected. So we have, as a political party, we have to field candidates that suit the requirement of the voter. If we decide this particular constituency will elect a particular type of candidate, every political party feels the type of candidate that the voter will vote for, mind you, irrespective of which party. So you don't blame the parties. If the voters want a rogue, parties field a rogue and they get elected. So it is easy to blame parties. So basically कायदो ना म्हणून ताची एडवांटेज घेता तुम्ही. कायदो ना म्हणून म्हणजे हे सगळे गजाली करपाक कायदो ना दॅट बाबा तुजे पार्टी भितर इतलो ते मनीस आसपा जायना. तूं आतां वेदोशान म्हणटालो की वोटर शूड बी रिस्पॉन्सिबल. येस.
also the party functionaries should be responsible. They gave me a ticket. They gave Anaklet a ticket. They gave on. We didn't get elected. No, I am not talking about that's that. okay. एक मिनिट आता पर्सनल उदाहरण घेऊन सांगता. No. एक reason असू शकता. They didn't. I mean, we didn't get elected. It may be nothing to do with money power or muscle power. It may be because तांचो लोकांकडे तितलो संपर्क नाशिल्लो अशें आसपाक शकता. तूं इंडिविजुअल एक्झाम्पल घेता म्हणून सांगता. So let us not come to wrong conclusions because of this example. No, I am not on that. I am on this that he was saying that voter responsible aspa jay. What I am saying is that like there is a party. I am not saying that there are many parties like GDP or बाकीच्या parties करतात. Others also NCP does it, MGP does it. तू तिकीट दिलं ना तू आमची पार्टी यो आम्ही तुका तिकीट दितात. ओके आणि जो पार्टी भितर नाशिल्लो तो मनीस येता दॅट कॅन्डिडेट इज ऑल्सो इम्पोज आणि कितें करतात मागीर ते वोट्स फोडटात आणि कितें जातात आणि 30% वोटींग मेळिल्लो वोट्स मेळिल्लो तो पसून इलेक्ट जावन येता बिकॉज यू जस्ट स्प्लिट दी वोट्स सो इट इज ऑल्सो पॉलिटिकल पार्टीज आर फंक्शनिंग इन अ इरिस्पॉन्सिबल मॅनर. नो. The system permits it and the voter appreciates it. That's why this is happening. Let the voters political parties. Political parties are functioning in a very responsible manner. आता पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा सगळे जाण जाल्यार आमच्या गोंयान किंवा आमच्या देशान कितक्योश्यो पॉलिटिकल पार्टी आहा. म्हाजो असो मत आहा की पार्टी दोनूच आसूंक जाय. ह्यो 10-12 पार्टी आहा जे रायट टू रिकॉल रायट टू रिजेक्ट हे दोन पार्टी भितर आमी करूं शकता. ह्यो नंबर ऑफ पार्टी आसूं शकना. नंबर ऑफ पार्टी असल्या कारणान डिस्प्यूट वाडटा करप्शन वाडटा. वोटरांक जाय म्हणजे वोटरांक हे करपा खातीर आतां वोटरांक आमच्या हांव एक वोटर आसा. हांव वोटर म्हाका लालच दिवचें पडटा किंवा ते आतां चवथी कितें वाडटा आनी कितें वाडटा मागीर खंय एक करप्शन वाडत आहा. करप्शन स्टॉप जायत ना पूण त्या खातीर पार्टी म्हणटा ती दोनूच आसूंक जाय म्हाजें मत तें. What happens now? You simply can't have two parties in a country like ours, which has multiplicity of languages, religions, cultures, everything. And now, taking his viewpoint, let us take Goa. You see there, and let us say there are, as a matter of fact, there are two big parties, BJP and the Congress. Now the Catholics and the Muslims, for whatever reason, cannot accept the BJP because we feel that their policies are directed against us. So whom do we vote for? Only the Congress. See, this is the dilemma. In fact, today BJP is as much responsible for the mess in Goa as the Congress because they are inhibiting. See, because of them, we can't, an alternate party cannot grow. So there must be two political parties which are acceptable to all sections of the people. You cannot force us to vote for one party which is hostile to our interests, man. Have you made my have I made दोन म्हणले what actually it means is एक party 8 till 9 we have multiplicity आमगे तुम्ही म्हणताले की इंडिपेंडेंट कॅन्डिडेट असपाय जाय ना म्हणून. What about that? Independent, so many independent. Yes, everybody has a right to. So basically, तुम्ही right to recallच्या नावान right to contest कब करतात? So how you can do that? No, that cannot. Right to contest is also my right. I have a right to contest. एक माझे क्वेश्चन आहा की वोटर आहात आणि आमचे वडील आहात पॉलिटिकल पार्टी जावं ऑर लिडर जावं कोण बापूय आनी कोण भुरगीं. बापूय बरो जाल्यार भुरगीं बरीं आसतलीं हाल्लीन. वोटरांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय तें हांव मानता तुजें पूण आमचे पॉलिटिकल पार्टी आनी लिडरांनी तांणी वोटरांक शिकोवंक जाय न्ही कितें रिस्पॉन्सिबिलिटी ती. ते रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें ती शिकोवंक वचनात ते वयल्यान आनी कितें शिकोवंक वयतात वोटरांक. आनी आयज ओवर 2 decades वोटर चिंता की तेणी वडिलांनी पळय बापायन कितें शिकलां तशें आमी जावंक जाय म्हूण तें आमी चेंज करूंक जाय. सो हांव मानता की वोटरान रिस्पॉन्सिबल जावचे आदीं आमचे वडील पळय पॉलिटिकल लिडर आनी सगळे पार्टी तांणी हें सांगूंक जाय. आनी रायट टू रिकॉल म्हणटा तूं सो हाणें पॉलिटिकल पार्टीचे वर्करांनी रिकॉल करूंक जाय. आनी वॉट अबाउट वोटर. आतां वोटर आहा ओके वोटर आतां. सो बेसिकली यू आर सेइंग दॅट रायट टू रिकॉल म्हणटा रायट जो आसा तो वोटरा कडेन आसपा जाय आनी पार्टी वर्करा कडेन न्ही. कित्याक असो सांगता एकूच मिनट दी सर.